नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकांचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव एक 80 वर्सां फुडली एक बूक मंगळूरचे सरस्वती प्रिंटींग वर्क्स लिमिटेड मंगळूरांतू प्रिंट जालेली एक पडे बुकान तुला काणी सांगता. काणयें नांव खड्डा आज्जो. एक मंतारी लेगी 2 बोकडी आशिल्लींची. एक काळो बोकोडू आनी एक धवी बोकडी. तांकां 2 पेट्टे. एक चेल्लो बोकडी पेट्टो काळोची, चेल्ली बोकडी पेट्टो धवोची अम्मावरीची. मंतारीन सदां सकाळीची बोकडील दूद धार काडचें आनी तांकां दोगांकय बोकडाक आनी बोकडीक भायर तण खावच्या सोडचें. पेट्ट्यां सोणां आशिल्लीं तीं. एक दिसू 2 पेट्टेय तांगे ल्हान अम्मा लागीं हट करताची. आमी येता तुमगेलो लोटू, आमकांय भायर भोंवका, आमी हांगा बसून आमकां उपगण जाता म्हणून. तेन्ना बोकडी जायत आमगेलो लोटू येवका म्हूण सांगून त्या दिसू पेट्ट्यांकय घेवन भायर वताची. भायर गेल्यार ह्या पेट्ट्यां भारी खोश तांणी आज ताई भायली जगत ती पळयनी. वयर निलू आकाशू, सुत्तू रूख, झाड, बणबणा फूल, चंद 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 पुरा पक्ष्यो प्राण्यो, सಣ್ಣ सಣ್ಣ क्रिमी कीट चिट्टे. तांकां भारी खूश जावन तांणी धांवता 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 मुखार वताची. गुड्डू चडताची. तेन्ना बोकड सांगता हांगा तण आसा खायाची म्हूण म्हळ्यार ना हें तण लायक ना, हें मुळी, आमी आनीकय मुखार वताची म्हणून गुड्डू देंवताची. थंय तण खायाची म्हळ्यार ना हांगाचें तण सुकून गेलां, आनीकय मुखार वताची म्हूण तांणी गुड्ड्या दुखून तोटां वताची, गाद्द्यां वताची, न्हंयत वताची, तळ्यां वताची, तोडां वताची, ओणी वताची. वचून 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 सांज म्हणटना एक रान्नाल्या वचून पावताची. सांगिलें आयकना तांणी आनम्मान. तितलें म्हणटना काळोख जालो. अशान ओडोड रुखाचें सावट आसून तांकां वाट दिसनाशी जालें. वाट चुकली. तितले भितरी खंय दुखून वारें थंड वारें मारलें. आकाशार मिंचू दिसू सूर जाले, गुडगुड आयकुच्या सूर जाले. सपूर पावसा कीट येवच्याकय सूर जाली. आतां बोकडी सांगता कसो करचें, खंय रावचें ह्या पेट्ट्यांक घेवन म्हूण म्हणटना बोकडू हेकडे तेकडे पळोवन एक शिले फातरा मदीं ती एक गुंय दिसता तांकां. थंय वचून तांतू भितरी पेट्ट्यांकय भितर वच म्हूण सांगून तांणी भितर वचून बसताची. तितली म्हणटना एक व्हड मिंच दिसता. त्या मिंचा उजवाडाक त्या बोकडीक गुंयान येल्यार वाघा रोम दिसता. ती बोकड सांगता यो आमी आयिले एक वागाल गुंय हें. आतां वागान म्हाका येयल्यार आमी कसो करचें म्हूण निमगेता. तेन्ना बोकडू हेकडे तेकडे पळोवन एक व्हड फातोर तागेले शिंगान लकोन 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 घेवन येवन गुंया आड दवरता. कांय करूं जायना, आमी हांगा बसया म्हूण सांगता. थोड्या वेळान बदो वाग येता थंय. थंय येतना ते पळयता तेगेले गुंयाक एक आड फातोर दवरला, भितर कोणकी गेल्ल्यांची. ते व्हडान निमगेता. कोण ते म्हगेले गुंया भितरी म्हूण निमगेता. आतां बोकडू आशिल्लें धैर्य करून कोण ते गुंया भायर म्हूण निमगेता. वाग आश्चर्य म्हगेल घरा वचून म्हाका निमगेता म्हूण तो सांगता हांव हें रान्नार आयो, तूं कोण म्हूण निमगेता. तेन्ना बोकड सांगता हांव अजर आयो म्हूण सांगता. अज म्हणारी संस्कृतान बोकडी म्हूण अर्थ. तेन्ना वाग निमगेता हांव रान्नार आयो, तूं खंयचो आयो म्हूण निमगेता. हांव गांवार आयो म्हूण सांगता. तेन्ना वाग निमगेता तूं कसले हांगा आयला म्हगेल्या गुंयान तूं म्हूण सांगता. हांव कसले आयला म्हळ्यार तूं हें रान सोडून भायर वचूका म्हूण तुका सांगूक अप्पण दिवचें आयलां म्हूण सांगता. तेन्ना वागाक जोर भंय करता. हें कसो प्राणी म्हूण लेखता त्या मनांत. तेन्ना मागीर बोकड सांगता तुका कळना हांव व्हड एक प्राणी म्हूण सांगल्यार पळय म्हगेले पांयाचे सान बोट्टाचे सानन अंकूट केद्देस म्हूण पळय म्हूण सांगून तागेलें शींग त्या फातरा येड्यान दुखून भायर घालून दाखयता. वागा भंय दिसता. येद्दे व्हड अंकूट वे सान बोट्टाचे म्हूण ते एक हेज्जी मागशी वता.
आतां बोकडी सांगता म्हगेल एक रोम म्हळ्यार कितली थोर म्हूण पळय म्हूण सांगता न्ही तेगेले बाल भायर घालून दाखयता. इतली थोर वे म्हणून वागू आनीक हेज्जी मागशी वता. आतां बोकोडू तेगेले खड्डाचे तुदी भायर घालून दाखयता पळय. म्हगेले खड्डाची तुदी म्हगेले खड्डान ते गुड्ड्या वयले एक व्हडलो फात्तोर निसरान तुगेले बोडार घालून तुका मारता म्हूण सांगता. आतां वागू भिवन गांडी पांय दिवन धांवच्या सुरू करता. धांवतन तो पडटा उठायता निसरता तागेलें आंग शिरून वता. धांवन 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 एकडे वचून बसता. थंय लागींची एक झाडकुटा भितरी एक कोल्लो आशिल्लो. त्या कोल्ल्याक आजी गांवांत दुखून एक कृशिकाल घरा दुखून एक कुंकड मेळ्ळेलें. ते कुंकडा धरून तो घरा हाडून लायक करून खावन पोटभर जावन ताका एक लायक करून एक पद म्हणून एक नृत्य करता म्हणून आसचेता. त्या व्हडान उके ऊ म्हूण पद म्हणून सुरू करता. वागाक कोप येता. हांव हांगा दुख्खून बसला रान्ना रायू हो पद म्हणटस म्हूण सांगून कोण तें येद्रा यो म्हूण सांगता. आतां कोल्लो सिरकलो. आतां वच्चाकय न्हय वच्चे नाशी बशाकय न्हय. कसो करचें बा म्हूण तो हगूर वचून वागाल्या येद्रा राबता. पळयल्यार वागा पेट्टू जाल्लाशें दिसता. तो एक वागाल सुत्तू काण पळयता. हां वय बद पेट्टू जाला. हक्क कांय उड्डून म्हाका धरूं जायना म्हूण धैर्यार लागीं येवन निमगिता. इत्ती जाला तुका इश्शी पेट्टू म्हूण निमगिता. तेन्ना वागू सांगता म्हगेल गुय्या भितरी खंयची एक प्राणी आयल्या. म्हगेल्याक व्हडीशी दिसता म्हाका. ताका भिवन हांव हांगा आयला म्हूण सांगता. आनी पुरा सांगता तागेलें नांगपूट तागेलें खाड तागेलें रोम पुरा सांगता. तेन्ना कोल्लो केन्नाय बुदंत न्हू प्राणी तें आलोचन करता. खाड असो म्हणटा हें बोक्कोड जावन आसूं का म्हणून तो वागा सांगता. वागा तो बोक्कोड तूं इत्या भिल्लो. वच्चा आमी वटू वच्चा दोगय ते बोकडा मारया आनी दोगय खावया म्हूण सांगता. वागा धैर्य ना. ना बा म्हाका धैर्य ना म्हूण सांगता. तवळी बेगेल आनी तुगेल बाल्ला वटू बांदून घेवन वटू वच्चा हांव तुगेलो वटू कांय भिवनक तो म्हूण सांगता. वाग थोडे धैर्य करून कोल्ल्या वटू वता. तांणी गुय्याला येतना बोकडी पेट्टे फातरा येड्या दुखून पळोवन आनाल्या सांगताची आना 2 प्राणी येता असची बल्ला बल्ला गांटी घालून येता असची म्हणून. बोकोड पळयता ताका कळटा आतां कोल्लो वागा घेवन वापस आयला म्हणून. तो एक आलोचन करता. तो व्हडान सांगता लायक जाल्लें कोल्या लायक आलोचन केल्ली तुवें. वागा हाडूंक कितली लायक एक आलोचन तुगेली बांदून घेवन आयल तूं नवें. यो 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 भितर यो दोगय मेळ न्हू ते वागा मारया. खंय मेळटा वागाल मांस खावच्याक अर्द तुका अर्द म्हाका म्हूण म्हणटा. वागा आयकून जोर भंय जाता. हे देवा हें शिंत्रे कोल्ल्यान हें हागेलें आलोचन म्हणून वाग धांवच्या सुरू करता. बाल्ला बांदिल्ले कोल्लोय ताजी मागशीची निसोर 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 न्हू ताजी मागशी तो तांडून त्या कोल्ल्या घेवन वता. कोल्ल्या मस्त पेट्टू जाता. वागायके पेट्टू जाता. तांणी खंय गेल्ली म्हणून वता धांवन वताची. तांणी तेकड गेल्ली की ना बोकोडू बोकडी तांगेले दोगय पेट्ट्यांक घेवन ते वेळेरीची उजवाड जेवच्याकय सूर जाला सकाळ जेतरस धांवन धांवन म्हणटारील घरा येवन पावताची. चिरडवानो काणी कशी जाल्ली. नमस्कार.